आमच्या गणपती देवाकडे डीजे चलवलो होळयेचो सकाळच्यान डीजे चलवलो म्हणून आमी आमचे भुरगे सगळे सायडीक रावले काय ना आमचे भुरगे आमच्या घरान बारीक बारीक होळी केले जाल्यार संकल्प आमोणकर जो न्यू आमदार जाला हांगासर गुरगांवचो पळय तेजे भुरगे तेजे चमचा चार हांगासर आहा थोडे ते चमचा येयले आनी हांगासर डीजे सकाळच्यान चालवलो डीजे चालू आसतना आमचो डॅडी 3-4 सुमार जेवणाक येयलो जेवणाक जाल्यार तेजे जेवणाक येताना रस्त्यार डीजे लावन नाचताले डीजे चालू आसतना डॅडी आमचो येयलो गाडी आड घातली आनी डॅडीची गाडयेन आड काडून भायर काडून तेच्यान डॅडीक मारलो मम्मी आमची गेली आडोवपाक जाल्यार मम्मीक आमच्या तेणी मारली अशें करून आमचे सगळे भुरगे मागीर म्हाजो भाव धांवून गेलो तर भावाचेर तेजेन एटॅक केलो काकाचेर एटॅक केलो कळ्ळें न्हू आनी इतल्यान मागीर आमी डॅडीक बी सगळे घरान हाडल्या उपरांत तेच्यानी घराचेर आमचे अख्खे फातर मारून आमचे ग्लास बी सगळे पडले पळय कळ्ळें न्हू त्या भायर पुलीस PI येयलो जाल्यार PI पुलिसांच्या आंगार पुलिसांक मारपाक PIक मारपाक ते गेले म्हाका दिसता मुरगांवान बंगाल आमी पळयल्ले तर बंगाल 2 मुरगांवान चालू जाला दिसता 15 वर्सां आमदारान जी कितें दाखयल्ली पळय ती आतां ही तो आमदार चेंज जालो उपरांत हांगासर मुरगांवान दादागिरी चालू जाल्या म्हाका ते हेजेर CMान आनी आमच्या पार्टीच्या लिडरांनी CMान आनी गोवोरमेंटान पुलिसान हेजेर एक्ट जावपाक जाय अर्जंट नाल्यार म्हाका दिसता मुरगांव आनी बंगाल हे एक जातले मेळटाले म्हाजो घोव आनी सगळे तेजे फ्रेंड्स जाल्यार 3 सुमार तो प्रदीप मयेकर म्हणटा तो आपली आर्टिका घेवन येयलो आनी म्हाज्या घोवाच्या आंगार येयली तेणी आनी सायड ग्लास तेच्या पोटाक लागलो कळ्ळें आनी फुडें वचून पाक केली आनी ताका गाडी सोंपपाक लागलो आनी चेड्यांक घेवन ताका मारपाक येयलो आनी तेच्या धाकट्या चेड्यान ते म्हाज्या घोवाचेर गुणो मारलो सिमिंटाचो ब्लॉक मारलो आनी ताका 4 टाके पडल्या आनी तीच आमी कंप्लेंट हांगा पुलीस स्टेशनार फायल करूंक येयल्यार तो तेज्या हांगा रगत व्हांवता तकलेनसून जाल्यार ते पुलीस कंप्लेंट तेजी फायल करिनात आनी 1 वर ताका हांगा रगत तेच्या भावात ताका बसत दवरला मेडिकलाक सुद्दां व्हरोंक ना लास्टाक तो घुंवळ पडलो तेन्ना ताका तेंच्यांनी मेडिकलाक घेवन गेले मेडिकल करून येयले जाल्यार सुद्दां हे कंप्लेंट रजिस्टर करिना आमची आनी अजून मेरेन तेंच्यांनी आमकां आतां 4 आमी हांगा येयल्ली ती अजून मेरेन तेंच्यांनी हांगा बसून दवरले आमकां आनी अजून कांयच एक्शन घेयना तेंचेर कोणी फातर मारल्या आनी तांकां हाडल्या आनी तांकां AC रुमान बसयल्या आनी आमकां हांगा भायर बसयल्या कितल्यांक 5 सुमार हाडले तांकां आमी तेंचेर सांगना फुडें ताका व्हरोन तेंच्यांनी एका मेडिकलाक बीन व्हरोन हाडलो 6-7 जाली तांकां हाडल्या आनी तांकां AC रुमान बसयल्या अजून तुमची कंप्लेंट लॉन्च जाली ना अजून जावना आमची सारकी अजून लॉन्च रजिस्टरूच करिना आमची कंप्लेंट आनी तेजेर कांय एक्शनूय घेयना तेजेर कोणी तेजेर गुणो मारला तेजेर आनी आमकांच हे करतात वयल्यान आमच्या मनशांक धांवडून घालता आनी तांकां AC रुमान बसयतात व्हरोन परत आमच्या फुड्यानूय हाडनात तांकां आनी अजून आमची कंप्लेंट तेंच्यांनी अजून रजिस्टर करूंक ना मिस्टर मयेकर ही वॉज पासिंग फ्रॉम हिज व्हीकल तो ये लोग वहाँ पर कुछ अपना सेलिब्रेट कर रहे थे अदर ग्रुप के लोग तो ही वांटेड टू गेट सम पास फ्रॉम द रोड वो पास देने में इनका कहना है कि वो किसी के साथ व्हीकल टच लेकिन अगर वो पास दे रहे हैं हार्न दे रहे हैं तो आपको साइड देना चाहिए वो अपने घर निकल जाते तो इन्होंने वो ना दे करके एक अलवाई ले करके कि उनके ऊपर अटैक किया उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गाली गलौज किया ये गलत है फर्दर जब वो आदमी गाड़ी को कहीं पार कर रहा है घर जा रहा है वहाँ फिर ये क्राउड जा रही है वहाँ जा कर के पुलिस के साथ हाथापाई कर रही है पत्थर मार रही है घर पे ये और एक अलग तरीके की प्रॉब्लम हुई और शायद अगर पुलिस न हो तो आप घर भी जला देंगे पुलिस न रहे तो आप निकलने न देंगे आदमी को तो हाई हैंडनेस है ये गुंडागर्दी की हाइट है और वी विल नॉट टॉलरेट इट और रह गई बात जो अभी जैसे पेशेंट एडमिट हैं ये बुज़ुर्ग हैं आप सभी ने देखा है इनका क्या अपराध है इनको क्यों मारा जा रहा है वोट तो कोई किसी को दे रहा है तो ये चीज़ें हैं थोड़ी बढ़ी हुई है और ये इलेक्शन का बाद में ये चीज़ें अमूमन आ जाती हैं और जब होली का मौसम आ जाता है तो और बढ़ जाती हैं तो उसको पुलिस है उसका इलाज करेगी वी हैव प्रोवाइडेड ऑल पुलिस। दरअसल क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद और उसी के साथ साथ होली भी आ गई एज यूजुअल ये लोग 2 ग्रुप्स आपस में भिड़ने लगे हालांकि जो बालन वाला ग्रुप हम जो सीधे हो रहे हैं बालन का जो ग्रुप है बालन एक हिस्ट्री सीटर उसके ग्रुप में 18-20 आदमी इलेक्शन तक चीज़ें बहुत पीसफुल रही। अब इलेक्शन के बाद कुछ वीडियो भी सर्कुलेट हुई है जिसमें कि वो खुद कह रहा है कि मुझे कुछ करना है
और ये सारे लोग जो थोड़े थोड़े इस तरह के गुंडे लोग हैं वो एक्टिवेट होने लग गए हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी पुलिस लगाई गई है और 4 केस दर्ज किया गया है जिसमें सज़ा लगभग 10 साल से ज़्यादा की है। पुलिस तब से कोमिंग ऑपरेशन कर रही है, 9 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी कम से कम इसमें 50 अरेस्ट होने हैं। या तो वो सरेंडर कर जाएं, पुलिस स्टेशन में आ जाएं, नाम पुलिस स्टेशन से पता कर लें क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। तो छिपने छिपाने की कोई बात नहीं, सीधे मैं यही कहूँगा कि वो पुलिस स्टेशन में आवें, बाकी इसके बाद जो कोर्ट की कार्रवाई है अपना करें, इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। और रह गई बात जहाँ तक क्राइम करने का सवाल है, वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, ये जगह ये काम करने के लिए नहीं है। हम लोग उसके खिलाफ फिर NS से भी प्रपोज करेंगे, एक्सटर्नमेंट भी लेंगे, बाकी जितने भी चीज़ें पॉसिबल हैं लॉ में सब लेंगे। राइटिंग का लगा है, आगजनी का लगा है, मारपीट का लगा है, जान मारने की धमकी का लगा है और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि ऑफेंसेस कई तरह के हुए हैं। गाड़ी जा रही है, वहाँ पर आप लोगों ने रोका, रोड आपके घर की तो है नहीं, आप गाड़ी जाने देते, प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पर आपने मारपीट की। इसके बाद फिर उसके आप जा रहे हो 1 किलोमीटर और आगे जा करके घर पे मारपीट कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो प्रॉपर्टी। ये चीज़ें शो करती है कि पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक वास्को सिटी का सवाल है, जिसकी वजह से ये गुंडागर्दी पनपी है, जो ये ड्रंकर्ड हैं, गैमलर्स हैं, क्लब वाले लोग हैं, ये जो इस तरह की चीज़ों में खाली रह करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दैट आई हैव जस्ट गिवन ऑर्डर कि हर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वास्को डिवीज़न का ये रिपोर्ट करे कि उसके एरिया में कोई भी गैम्बलिंग नहीं चल रही है, कोई सट्टेबाजी नहीं है, कोई क्लब नहीं चल रहा है। ये शाम को रोज़ 7 बजे तक वायरलेस पर पुलिस कंट्रोल रूम को बता दें, नहीं तो वो इंचार्ज अपनी सर्विस से हाथ धो जाएगा। ते म्हाका दिसता थोडेशे ते TMC बीन आयिल्ले पळय न्हू, ते वयता तेन्ना निवडून येवन तो फ्लेवर उरला, तो फ्लेवर हांगासली काँग्रेस आहा पळय न्हू, तो तेंच्या कडेन सामको तीच प्रवृत्ती हांगासर दवरपाक करता। एखादो जिखल्या उपरांत जे म्हाका दिसता गोंयांत ही संस्कृती नाशिल्ली, दुसरो कोण हल्ला आसत तेंच्या कार्यकर्त्यांक बुडोवप, ही संस्कृती काँग्रेसीची, ही संस्कृती त्या TMCची, त्या पद्दतीचो अशा पद्दतीचो हो जो कल्चर आहा तेंच्यांनी डेवलप केला, एका थारो दिलो वयचो ना। म्हाका दिसता आमचो कार्यकर्त्याच्या एकट्याच्या बापायक मारप, कावन्सिलराच्या बापायक मारप, ते प्रदीप मयेकर तेज्या खबरी खातीरूच हांव मुद्दाम म्हणून आयिल्लो, म्हणजे तेज्या तकलेक लागला, तेज्या फाटल्यान लागला, तेजी डायबिटीज शूट जाल्या, म्हणजे इतलो तेजें घर फोडप, म्हणजे आमी पळयतले की ही गोंयांत केन्नाच संस्कृती नासली। अशा पद्दतीची असभ्य संस्कृती आमच्या युवा मोर्चाच्या अध्यक्षाक मारप, म्हणजे म्हाका दिसता वेळ पडल्यार अशें एकाच दुसऱ्यांक मेळ्ळें जाल्यार ते फाल्यां सकाळीं कितेंय करपाक शकता, हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलां। त्या खातीर कोणी केला पळय न्ही रे, तितक्या लोकांक हांव ऑलरेडी DGP बाकी SP आमचे सगळे इन्वेस्टिगेट करता, सगळ्यांचे हे शुटिंग्स हे ते सगळ्यो मेळ्ळ्या, मागीर ह्या सगळ्यांक अरेस्ट करून जे आहा पळय न्हू, हे फाल्यांच्या दिसा भितर सगळ्यांक भितर रातच्यान म्हाका दिसता थोडे जाण मेळ्ळे, थोडे जाण लिपोवन भोंवतात, बट ह्या पद्दतीचो प्रकार हो केन्नाच सहन करून घेवलो वयचो ना। आनी अशा पद्दतीचो हे जो आहा पळय न्हू, हे गोंयांत चलचें ना, ही मेसेज जी आसा ही लोकांक वचूंक जाय। आयज पर्यंत गोंयांत अशा पद्दतीची झगडी केन्नाच जावंक नासली, आनी थंय मारमागोवानूच वाचपून जायना मारमागोवानूच जाता, त्या खातीर ह्या लोकांक सोडून उपकारचें ना, तांकां धरून कालच्या प्रकरणात मुळगांव परतो सेन्सिटिव्ह एरिया जाता असो दिसता, कशे तरेन कंट्रोलान हाडटले, कितें स्टेप्स घेतले? आतां कंट्रोलान हाडपाक कितें करूंक जाय पळय न्ही रे, DGP स्वता आयला, तो सगळ्यां कडेन मॉनिटर करून एक कितें तरी थंयसर स्ट्रॅटर्जी लावन ह्या लोकांक कंट्रोलान, म्हणजे हो धोको मारमागोवांतल्या बाकीच्या लोकांक आसा, बऱ्या लोकांक आसा, अशा पद्दतीन घर फोडप म्हणजे कितें तरी नाका जाल्लें। हे असो खंयच्या स्टेटीचें नांव घेयना, बट अशा पद्दतीन घर फोडप हें योग्य न्हू, ओके, बट कोणाकूच सोडलो वयचो ना, एकट्याय मनशाक।